लैराई माता की जय हे ऐकतात मनात शांतता तर येतात, पण श्रद्धाचो दीप आपुणूच प्रज्वलित जाता न्ही. शिरगांवच्या या पवित्र भुंयचेर येवन म्हाकाय अशेंच कितें अनुभवले. आमच्या गोंयच्या गिरेस्त संस्कृतायेचें आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमच्या देवस्थानांचो एक व्हड भाग तातूंत येता. आनी देवी लैराईची जात्रा ही गोंयची सगळ्यान व्हड जात्रा म्हणपाक हरकत ना. हांगा हजारांनी न्ही तर लाखांनी लोक तिचो आशिर्वाद घेवंक पावता. काका पहिली म्हणजे तुमचें नांव कितें? माझे नाव कालिदास शिंदे. कालिदास शिंदे. आणि तुम्ही खंयच्यान आयले? हांव पिळगांवांसून येयला. हांव पयलीं धंदो करी खूब वर्सां पयलीं, पण मदीं बरो आजारी आसल्या कारणान हांव मातसो सोडून दिलो. आतां परत स्टार्ट केला. आता आमी जेन्ना लैराई देवीच्या जात्रे बद्दल उलयता, अख्खे गोंयभर ही जात्रा फामाद आसा. तुमचो असो कितें अनुभव आसा ह्या जात्रे बद्दल, ह्या देवी बद्दल, ज्या खातीर तुम्ही एवरी इयर हांगा ओरडत येता? धंद्या खातीर तर येतात, त्याचे काय प्रश्नच ना त्या बद्दल, पण असो कितें तुमचो एक्सपिरियन्स आसा तुमी सांगपाक शकता? आमी म्हणचे कारण आमी ल्हान आसतना पसून हे जात्रेक पयलीं आमी भुरगे म्हणटकच बापाय वांगडा कळे विकप. जेन्ना कांकणा धरना आमकां खबर ना, कळ्यांची खूब आमकां पयलीं पसून कळे विकी. आनी कळे विकून आमी थोडे म्हणजे तितून आमी पण पयलीं पसून आमी तेन्ना गाडये नासलेलो. आमी चलून मयेच्यान बेळगांव बिचोलीसून अशें चलून वचप वयचें पडा. आनी चलून गेले काय फातोर आमकां सकाळ जाय, आमकां उजवाडा जात. आमी घरा पावता म्हणून सकाळीं उठले मागीर अशें करून आमची खूब वर्सां अशी पद्दत जाली. मागीर आमी गाडयांनी येवं लागले, बशीन येवं लागले. मागीर आतां आपलें स्वताचें घर. आतां पण पयलींच्या हितून पेक्षून आतां 100% जात्रा फुडें जाल्या ही, म्हणजे खूब जाल्या ही. तुमचे आता इतले वर्साचो तुम्ही आता पळयता, इतले वर्सां जाले तेन्नाच्या जात्रेच्या हितून आनी आतां गर्दी वाडल्या? खूब वाडल्या. खूब वाडल्या. 100 पटीन चड जाला. पण हे वर्सा कितें आमच्या गव्हर्मेंटान आमकां भरपूर बरें हें केलें. शॉप कमी आसूं पण लोकांची कसली गैरसोय जावंक जायना म्हणून बरें बरें हें केल्या. देवस्थान कमिटीन तर आपल्या खूबच आमकां हेल्प करून आमकां वेपारी थोडे जावं पण सगळ्या लोकांक तेंच्यांनी हें करून आपली बरी कमिटी इतकी कमिटी सांगून बरें तेंच्यांनी बरें केलें कमिटी. गेल्या वर्साचो जो दुर्दैव आमचो जालो आतां तो, ताज्या मागीर कितें कितें सुदारणा तुमी म्हणटा कमिटीन, कितें कितें सुदारणा ह्या वर्सा? आतां पळय सगळें क्लीन केली सीट, रस्तो एक म्हणजे रस्त्यार कसली शॉपां ना, एक कसले सगळे आसलेलो चडाव काडलो. सरकाराचे हेजे धन्यवाद. खूब तेंच्यांनी हें केल्या. दुर्गां हरशीं घालता रुंद केला रस्तो. देवळा कडेन सगळें साफ सफाई बरी, माटो जालो, बॅरिकेड घातला तेंच्यांनी, बरें केलें तेंच्यांनी. आतां म्हाका एक सांगा, हे जात्राचे आतां आमी चडशे तर तुमी इतले वर्सां जाली जात्रा पळयता, जात्रा कशी सुरवात जातात? 21 तारखेक कशें कितें जातलें? हांगा बसून तुमकां सगळें अमास जाल्यार अमाशेन स्टार्ट जातात तोंड रावपाक. आयज अमास जाली, फाल्यां पाडवो बी थंय चवथ म्हणजे विनयकी लास्ट. आनी म्हणजे त्या दीस व्हडलें जेवण म्हण आसता सगळ्या गांवांनी. त्या जेवणाक आमी रातचे बी वता. मागीर दुसरे दीस हें होमखणान येवपाक जेवण येता. पण लास्ट एक व्हडल्या जेवणाक सगळे घरा कडेन मागीर लास्ट तेंचे माटवान व्हडलें जेवण आनी मागीर तेंचे दुसरे दीस वयतलो होमखणान येवप. ह्या जात्रेची एक खाशेलता म्हळ्यार गरम उज्या वयल्यान चलत येणारे हे धोंड म्हणजे देवीचे भक्तूच. गरम गरम उज्याचेर बेश्ट्या पांयांनी जेन्ना हे धोंड चलता न्ही, तेन्ना एकट्याच्याय तोंडार भंय हो आसना. देवीचें नांव घेवन देवीच्या आदाराचेर आनी देवीच्याच विश्वासाचेर हे पावलां मारीत फुडें चलता.
माझे नाव साक्षम सालगावकर. ओके माझे नाव श्लोक दावलकर. ओके आता तुम्ही आयच्यान रावपाक सुरू केला हांगा की कितले दीस जाले रावता? आयच्यानूच रावपाक स्टार्ट केला आमी. ओके आणि तू तर कितले वर्स जालो दोणाचा बाबू? हे माझे 5वें वर्स. 5वें वर्स आणि तुझे म्हणजे 3रे वर्स. 3रे वर्स. आणि कितले दीस पयलीं तुम्ही हांगा येवन रावचे पडटा? आमी 5 दीस पयलीं रावचे पडटा. आणि आता जात्रा ही सुरू जावच्या पयलीं तूं धोंड जातना पाडवेच्यान सुरू करता. कशें कितें तू पाळटा आणि तुका हे मागीर त्रास जायना रे? चिकनाची बीन याद येना, नुस्त्याची बीन याद येना? काय ती येना चिकनाची बी, हां रुचू येना काय ना, ओके देवीच्या नावान काय ती येना. काय तेना. आणि तुम्ही आता पाडवो सुरू जाल्यार कशें कितें करता तूं? कितें कितें तुमकां बंधन आसता आणि कशें कितें आसता? आमकां पाडवो जाले कोण कांदो लसूण बी ते खावपाचें नासता. मागीर वेजूच रावचें पडटा. म्हटल्यार खंय भोवंक बी गावना भायर बी. सांग, मम्मी पप्पान सांगले धोंड जावचो म्हणून की तुका स्वताक दिसलें कशें कितें? काय तुज्या फॅमिलीन आनी कोण धोंड आसा? स्वताकूच आणि माझा भाव धोणा. हां तेका पळोवन तुका दिसलें की तुवें धोंड रावचो कशें? तर तुमी दोगूय हांगा रावता मागीर. आणि तुजें कशें कितें बाबा? म्हाका पयलींच्यानूच दिसतालें की राव धोंड रावचो म्हणून. हां म्हणून रावला आपल्या खोशयेन. अच्छा पण तू पयले लोकांक तुज्या घरान बीन पयले रावताना ना. तशें? तुज्या घरान तूच पयलो धोंड? मागीर हांगा तूं रावता तेन्ना तुका ऑब्वियसली हांगा मम्मी पप्पा बीन आसची ना देवळान रावता तेन्ना मागीर तुका याद बीन येना? ना. आतां संवय जाली. मामाले थंय रावता न्हू. हां हां हां. आनी तूं हांगा ह्या देवळान येवन तुमी कितले दीस पयलीं रावता? आमी हांगा रावता अस्नोड्या. थंय आयच्यान आमी रावंक स्टार्ट केला. हां म्हळ्यार जात्रे 5 दीस पयलीं आमी रावपाक स्टार्ट करता. आनी रांदता बीन ते सगळे थंय? ते व्हडले 2 व्हडले भुरगे. हां व्हडले आसता ते रांदता. हो. मजा येता? मजा येता. आनी जात्रे दिसा कशें कितें जाता? तुजो दिनचर्या कशी आसता जात्रेक? जात्रेक आमी पयलीं हांगा तय्येर वयता सकाळी फुडें. मागीर तय्येर न्हावन बी आमी मुड्डेर वयता. हां मुड्डे वयरसून आमी मागीर जाले पांय पडोवन बी मागीर घरा वयता. हां मागीर 7 काय मागीर आमी आमच्या देवूळ रावता पळय थंय गावता. एक कडेन थंय नाचता बी. हां हां मागीर हांगा येता. मागीर हांगा 5 भोंवताडे नाचता बी. हां मागीर देवी हांगासून गेली ओमकाण पेटोवंक. हां मागीर तेन्ना आमी तय्येर वयता न्हावपाक. थंय वयरसून मागीर ओमकाणाक लायनींग रावता. मागीर हांगा जाता उज्यांसून मागीर व्रत बी सोडटा. सोडटा. आमच्या बरोबर बसल्या काही फिमेल धोंड. तांकां विचारया की तांचो अनुभव देवळान रावप हे 5 दीस सगळे एक्सपिरियन्स करप कसो कितें आसता. हाय पयलीं म्हटल्यार म्हाका सांगा तुमकां खूब वर्सां जालीं आसतलीं तुमी आसा? तुमी नवे. ओके 5 वर्सां जाल्यार. सो तूं म्हाका सांग कशें आसता गो? म्हणजे आतां तुका इतले सगळे सवळे पाळपाक जाय आनी चलयांक खातीर तर ते डिफिकल्टूच आसतलें न्ही. सर कशें कितें अशेंच वता की मातशे त्रास जाता स्टार्टींग? ना ना कशें उमेद आसता ना तुजी. आनी एक तर तुज्या मनान आसता खबर धोंड रावपाचें हय जाल्यार सायबिणीक जाल्यार ती दवरतली तुका कशेंय करून. हां आनी जे रांदता खबर आमी आमकां सगळे जाणां मेळोन तेन्ना खूब उमेद येता. हां जात्रा लागीं पावता तेन्ना खूब सारकें खोस भोगता सारकी मनाक. आनी जे दीस सारके मेमोरेबल म्हणटा खबर तशें आसता. तर स्कूल कॉलेज काम सगळे चुकोवन तुम्ही हांगा हॉलिडे रावता. बी घालता आमी त्या खातीर. तर तुमची मागीर दिनचर्या कशी कितें आसता हांगा? तुमी 5 दीस आसता पळय तेन्ना तुमचें कशें आसता शेड्यूल तुमचो? सकाळी उठून चाव करपाचें वोल्यांनी. मागीर मातशें वखदान जेवणाची तयारी. मागीर थोडो वखद तुका भोंवंक जावं रेस्ट करपाक मेळटा. मागीर परत जेवण करपाक जाय. आनी मागीर सांजचे तुमी देवळान येवन बसूं शकता, तय्येर वचूं शकता. अशें सुशेगाद. आतां आमी जेन्ना चलयो म्हणटा तेन्ना एवरी इयर आमकां जात्रा मेळटली मेळची ना हे आमच्या ते मनान पण सगळ्यान आसतलें. पयलीं येता आसतलें सारकें. तर अशें म्हणटात चल 1 वर्स मेळूं ना जाल्यार मागीर तुमी घरा कडल्यान सगळें पाळटा काय तुमकां कशें? शिवराक रावचें पडटा सगळ्यांक. रावचें घरा पडटा. कडल्यान तुमकां हें करचें पडटा. हां फक्त देवळान येवंक मेळना बाकी सगळें सेम मेळटा. देवाच्या हेजे जात्रेक दिसा तुमकां उपास धरचो पडटा सामको. हां सगळो उपास जाता पडटा. नाव कमिंग टू यू तुवें म्हटलें म्हाका तूं फर्स्ट टायम धोंड हे पळय तर धोंड रावपाचें कशें कितें सुचलें? म्हणजे म्हाका लायक ल्हानपणाच्यान न्हू मामा वांगडा येतालें तेन्ना इच्छा आसलेली हा. लायक जावपाची म्हणून. हा. देन स्लोली व्हडलें जालें मागीर आतां म्हजे स्वताचे पांयर उबे हा. आहा सो वाय नॉट म्हटलें रावया. हा. लायक ती वेगळीच उमेद आसता न्हू रावपाची. पण तुका अशें चिंतून येवना की हांवें हेंचें कितलें कडक आसता आपल्या कडेन जातलें जावचें ना हें मनान एकूयदां आयलें ना? दिसलें म्हाका पूण अशें हा. न्हू ते देवीच्या आशिर्वादान न्हू सगळें जाता. हा. सो सगळें जालें. हा. एक्चुअली हांव अशें म्हणीत जालें नुस्तें खावपाक पिशे आसतालें हा. पूण लायक 1 म्हयनो म्हजो सारको बऱ्या भशेन गेलो तूं विदावट. पाडव्याच्या
पाडव्याच्यान रावले हय हय तर तुमचे कशे असता नवे असता तेणे पाडव्याच्यान रावप आणि बाकी तेणे 5 दीस पयलीं सगळ्यांनी पाडव्या कडल्यान रावचें पडटा शिवराक. पाडव्या कडल्यान रावचे पडटा सो आतां हांगा येवन तुका कशें दिसलें म्हाका लायक खूब लायक उमेद दिसता लायक फुडें आनी कितें जातलें आतां वेटिंग फॉर दॅट. सो आयज तुजो पयलो दीस हय तर म्हणजे फाल्यां ना काल जालो म्हजो पयलो हा, दीस आयज हा. म्हजो दुसरो दीस. तुमी ह्याच देवळान रावता देवळान रावन आमी थंय रावता होमकाम. सायडीक घरांनी हय, हय. थोडे कडेन कशें असता माटवांनी रावता सो हांगा तशें रावपाक मेळना कशें असता तें ना हांगा घराघरांनी धोंड असतात न्हू. हा 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 सो सो ते- घरांनीच घराच्यान राव भायरून माटोव बीन करता आनी मागीर थंयसरूच हा सगळे माटवान रावता ओके तशें जात्रे दिसा 21 तारखेक आतां जात्रा हा. ते दिसा सकाळच्यान तुमची दिनचर्या म्हणटा ती कशी कितें आसता आतां लोकांची हांगा पयलीं कितें जाता चालूच असता लोक रात्रीचो लोक येता लायनीक रावता आनी धोंडांचे कशें कितें आसता मागीर पयलीं खंय वतात ते पहिले ते हांगा येयले हा. काय कळे बिळे पहिले घालीत चालूच आसा तेंचे हय. उटी फाटी आता हय. दसरे संबंध केल्ली हय, हा. हय. आणि नंतर ते तळयेर नाव जातात हय. आमच्याकडून फुलां घेतात कळे घेतात हय. हा पहिली होटी घ्यायची ती आता हा. बंद केला ना हा. या वर्षापासून बंद केला असे हा. करतात ते मग रातचे त्यांना टायमिंग वापरतात ना हय, हय. तसे येतात सारकें. आता गेल्या वर्सा जी आता घटना घडली हा. त्याच्या वयल्यान ह्या वर्सा कितें कितें सुदारणा तुम्ही पयल्या सुधारणा आता खूप केली त्या हा. लोकांनी यांनी कमिटीन हय. सगळी केली हा. आणि कोण मोठे मोठे मिनिस्टर हय, हय. त्यांच्यानी बघ ही सोय सगळी त्यांच्यानी केली सोय म्हणटा तेन्ना आमी कितें कितें गोंय सरकार तशेंच हा. कमिटीन कितें कितें सोय केली केले मग हे सगळे बरे केले नाही बरे आता केले. त्यांच्यासाठी धोंडांसाठी हा. आमकां आपले खंय खंय बसा म्हटली बसलो बसली कोणी सांगले की अशी म्हणजे देवी हांवें ऐकला की खुबशे कडेन म्हणजे कितें कितें आता देवीचे दिसता एकदा केन्ना ना कोणाक. तिचे म्हाका खूप हाई हय, भरपूर तेच- सोड तेच लोकां म्हणटा. पावलेले. एक खंयचो तुका याद जाता सांगू शकता काय हे जाणी चिंतू काय, शकता तू. अशे भुरग्याने तेका भुरग्या बाळ दिला नाही तिने आणि कोणाचे आपले धंदे बिंद्याचे ती पावली सगळ्याक हा. करोडपती लोक देवी हा मागोली हा एक पयशेदार ना गिरायक झाला म्हटलं काय कितें जायत ते तुज्यान सांगू नजो म्हाका अशें हा देऊक लागली जाल्यार बराबर दिता देवी कमी कांयच नाही कांयच. ऐकलं हा. लक्ष नाही जरी माझं असं पाटल्यान तरी आई पाच केळी दी आई एक पुडो दी हा. अशें करून हाडटा हा, आणि काय सांगा काय. जात्रा आमच्या 21 एप्रिलाक 2026 वैशाख शुद्ध पंचमीचे संपन्न जावपाचे आज त्या दृश्टीसून तयारी चालू आसा आमची आणि जवळजवळ सगळ्याच क्षेत्रांत आमची काम पूर्ण जाल्ल्या भितर आसा सरकारच्या निर्देशा प्रमाणे आणि आमच्या दिवसांच्या मॅनेजींग कमिटी तर्फे जे कितें करपा जाय आनी वेवस्थापन तें आमी पूर्ण केल्लें आसा तशेंच आतां हे सांगपाचें म्हणल्यार की लास्ट डे स्टॅम्पेड जाल्या नंतर जे कितें काही निर्देश दिले सरकारान ते आमी पूर्णपणे अंमलात हाडपाचे प्रयत्न केलो आसा CCTV कॅमेरे म्हणात बॅरिकेडींग म्हणात मागीर PA सिस्टम हे सगळें आमी काम तुजें पळोवपाक गेल्लें आसा आनी तुमी आतां पळयता की सरावंडींग सुद्दां सगळें आमचें काम संपन्न जाल्लें आसा आनी आमचो ह्या जात्रेक कितें आहा की आमी सगळ्या भक्तांक जणगणांक आवाहन करता की सगळ्यांनी वर्ष पद्दती प्रमाणे जात्रेक येवपाचें कोणाकूच हें बंधन अशें ना येवपाचें ना अशें सगळ्यांनी येवपाचें आनी जात्रेक देवीचें दर्शन घेवपाचें आनी फक्त कितें आहा प्रत्येकान शिस्त पाळपाची म्हणजे गर्दी करपाचें न्हू आनी जें कितें हॉटस्पॉट म्हणून आमी एक काही आयडेंटिफाय केल्ले आसा पळय गव्हर्मेंटान पुलीस डिपार्टमेंटान ते थंयसर मातशें कितें जें सरकारी नियंत्रण पुलीस जे यंत्रणा सांगता पळय त्या मार्गदर्शन तत्वानुसार वागपाक जाय आनी सगळ्यांनी बरे भशेन जात्रा संपन्न करपाक हातभार लावप सगळ्या लोकांचे सहकार्य आमी अपेक्षीत करतात ओके काका तुम्ही आता म्हणता तशें तुमकां दोगांयकूय एक प्रश्न विचारता आता तुम्ही म्हटलें न्ही की तुम्ही कितले सगळे प्रिकॉशन्स घेतले आनी आमी एवरी टायम दर एकदां न्यूजार पळयलें की आयज कमिटीन हो निर्णय घेतलो फाल्यां कमिटीन हो घेतलो तुमचे सुद्दां प्रयत्न चालूच आशिल्ले हे आमी मानता कित्याक आमी आतां लोकां कडेन हांगा उलयले सगळ्यांनी आमकां तेंच सांगलें की कमिटीन आमकां बाबा सगळें सारकें करून दिलें तशें गोंय सरकारानूय आमकां मदत केली तर एवरी इयर आतां धोंडांचें रेजिस्ट्रेशन जाता पळय तुमी रेजिस्ट्रेशन घेता दिसता न्ही आतां आफ्टर स्टॅम्पर्ड तुमकां कितें ताचो डावनफॉल दिसलो की कमी जाली संख्या धोंडाची अशें कितें दिसलें की ती वाडलीच ना पळया जणांची संख्या केन्नाच कमी जायना आनी जावची ना हय. की जी देवीचेर जी श्रद्धा आसा पळय न्ही देवीची श्रद्धा आहा लोकांची न्हू ती श्रद्धा वाडत वयता जरी एक दुर्घटना म्हणूं येता कित्या खातीर कशें घडलें पळय न्हू तें आमी सांगूं शकना देवीकूच खबर आसा पूण ते अश्यो गोश्टी भविश्यान घडच्यो ना घडोवंक जायना म्हणून आतां आमचे कडेन आतां सुद्दां कितकेशेच लोक आमचे कडेन अप्रोच जाल्ले आहा की आमी नवो धोंड घेवपाक सोदता कितें तेंचें प्रोसिजर कितें आसा म्हणून नवे धोंडाची संख्या देंवची ना
ही वाढत वयतली आणि जे अनियंत्रित असते आणि आताच कोणाकूय दिसतलें की गेल्या फावटी अशी जाली दुर्घटना जाली लोक कमी जातलो दुर्घटना जाली सुद्दां जर न्ही तो तितक्या परतो लोक थोडे लोकांक विचारतले बी अश्यो घडना घडूंक येना म्हणून देवी कडेन आमी प्रार्थना करुया आणि लोक वाडटलो आणि लोकांनी येवचें ॲज अ कमिटी तुम्ही कितल्या पयलींच्यान तयारी आणि कशा प्रकारे सुरू केली तयारी? फर्स्ट ऑफ ऑल माझे नाव दयानंद गावकर, कमिटी मेंबर देवराय देवस्थान आमचे अध्यक्ष दिनानाथ गावकर यांनी जी तुमकां सगळी आता इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा आणि सांगपाचें गरज पण आमी जवळ जवळ फाटले 4-5 म्हयने म्हणजे ऑक्टोबराच्यान आमी ऑलमोस्ट तयारीक लागले आसा. डे बाय डे आमी कामां स्टार्ट केल्ली आसा आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मार्गदर्शनाखाली ही आमची जय तयारी चालू आसा. त्यांचे लक्ष फक्त हांगासर आसा. त्यांचे मार्गदर्शन आमकां इतकें जाल्लें आसा की त्यांच्या मार्गदर्शना कडचे आमचे सगळे गव्हर्मेंटचे सर्व गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सगळे आमकां वावरतात. हय त्याचे माझे सांगता आतां 21 तारखेक जात्रा आसा. मागीर 4 दीस फुडले कौल आसतले तेन्ना आमचे एक तुमकां सगळे धोंडांक आनी लोकांक भक्तगणां एक कळकळीची विनंती की लोकांनी शांतपणाने आणि आपले एक शिस्त बाळगून जात्रेक त्या सगळ्या लोकांनी येऊन जात्रा करून येवची. काकान एक गजाल म्हळी की नवे धोंड येता आणि आमकां विचारता की कशें रजिस्ट्रेशन करप कशें. सो हेज्या वयल्यान म्हाज्या मनान एक प्रश्न आयलो की नवे आतां कोण धोंड येता आणि जर तांच्या घरान कोण पयलीं ना धोंड जाल्यार ते कशें करप कशें कितें रावप ते कशें तांची सुरवात सिंपल ते एक्चुअली काय ना सादो प्रोसिजर जाता फक्त संवसार पडे गुडी पडव्याच्यान तेंच्यांनी चिकन बिकन ताती बिती खावपाक जायना. आतां भुरगे म्हणटकूच दारूपान करपाचो प्रश्न जायना म्हणटकूच कितें आसा ह्यो गोश्टी आसा पळय न्हू ह्यो भुरग्यांक म्हणटकूच सांगपाक ना पूण तांकां कितें सोळें कशें पाळपाचें अमावशेन ते नवे धोंड म्हणून अमावशेन रावता. आतां ही आतां हेची चैत्राची अमावस्या आज ती अमावशे पासून ते आयज सोळे रावले शिवराक रावले थोडे कालूय रावले कित्याक काल अमावस लागता म्हणून आयज ते सोळे रावला पळय न्हू शिवराक रावले न्हू तेंचे जे समजा घरान कोण सुद्दां नासले जर न्ही इट इज अंडरस्टँडींग आसता ते म्हणजे कितें आमी बाबा सोळें जेवण म्हणटकूच अशें कितें दाळ भात भाजी सिंपल जेवण कितें तांकां देवळान येवचें ना, ना, पडटा. गरज ना गरज ना तशें देवळान फक्त धोंड आंगवणी आसता पळय न्हू जात्रेची जात्रे दिसा येवपाचें मदीं ना. मदिना म्हणजे काका आतां देवळाची जी तयारी चल्ल्या जात्रे ह्या बद्दल तर आमकां कमिटीन खूब सांगलें. तुमी आमकां गर्भकुडी बद्दल सांगा. एक ल्हान सदां हांव आतां शिरगांवची जात्रा आयली की देवीची सोंगां आमची जागता आनी एक येता की लयराई देवी कळसाचें रूप तुजें म्हणटा. सो ताज्या बद्दल आमकां कितें तुमी सांगा. ती जेन्ना मुळात आयल्या हय खंय हांगा मुड्डेर हय ती वारुळाच्या रूपांत आयली. हय सो वारुळाच्या रूपान देव हांगा कसो बसतलो हय रोजची पुजा आसा. आनी दुसरी गोश्ट ती जेन्ना म्हाका दिसता शिरगांव म्हणून आयल्या ती भरपूर हांगा पाणी आसतलें गांव म्हणून आयली. म्हाका तर कडक सोवळें करपाचें आसा हय आनी सोवळ्या वळ्यात म्हाका पुजा करूंक जाय. आनी हे जर समजा सोवळें पाळटलो जाल्यार न्हावपाक जाय जास्त वेळा बरोबर काय न्ही. अशें हे सगळे तिच्या आचार तिचो स्वताचो विचार म्हणजे हांवें कितें करप म्हाजो स्वताचो जेन्ना आचार आसता तेन्ना त्या प्रमाणे त्या आचाराचो विचारांत रुपांतर जाता न्ही. हांव जेन्ना स्वच्छ रावतलो अशें म्हणून थारयता तेन्ना म्हाका 2 फावटी न्हावंक जाय 4 फावटी न्हावंक जाय 5 फावटी न्हावंक जाय अशें आमी विचार करतले. आमी आज पर्यंत आमचे 2 घराणे जी आसात जोशी घराण्या पैकी म्हणजे हांव श्रीपाद जोशी आनी दुसरो वासुदेव जोशी म्हणून ही आमी आतां हे सेकंड पिढीतले लोक धरया. आमची जवळ जवळ 4थी-5वी पिढी जवळ जवळ देवतेच्या ठिकाणी सेवा रुजू करत आसा. हांव स्वता आनी 45-50 वर्सां तरी नॉन स्टॉप देवतेची सेवा करता आनी म्हणजे जे कितें करूंक जाय ते अगदी टाप टीप टॉप. हांव स्वता आदी 8 वर्सां अध्ययन केल्लो मनीस आसा. म्हाजो चलोय बी अध्ययन केल्लो आसा आनी व्यवस्थीत रित्या आमी आतां पर्यंत ही सेवा करत आयल्ली आसा. तुमी सोवळे करून घेवन देवतेची चांगल्या रितीन वेदोक्त पुजा करप ही आज पर्यंतची परंपरा आसा. रोजचे ललिता सहस्रनाम रुद्राभिषेक श्री सुक्ताभिषेक अशें जे कितें आसा नित्य कुंकुमार्जन रोजचो महानैवेद्य असे हे सगळे गर्भकुडीमध्ये नित्य नियमान व्यवस्थित रित्या केले जातात. देवतेक आपडपाचें म्हणून जर ठरयलें आसा जाल्यार ते न्हावून धुवन करप. सो देवीचो रूप कळसाच्या रूपान आसा अशें आसा. म्हणजे जेन्ना जेन्ना पैरत करपाक लागले जेन्ना जर समजा ती जर भरपूर पाणी आसा अशें विचार करपाक लागली जाल्यार तिका कळसाच्या रुपान तूं कलश रुपीने रावळात रावळाच्या रुपान तर कळसामध्ये जाल्लें आसा आनी त्यामुळे ती कळसाच्या रुपान हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी कळसाच्या रुपान कशी आसची म्हणून मुळगांवकारांनी एक 100-200 वर्सां पूर्वी त्यांनी चित्र काढून धाडलें. जो उजवा छातीर आसा ते सायडीक चित्र आसा तें
21 तारखेक आतां जात्रा जातली जात्रे दिसा हांगाची कशी कितें सुरवात जाता तर पयली धोंड 6-6:30 पर्यंत सकाळची सुरुवात जाता म्हणजे 6 वाजता सुमार नित्य निर्माल्य काढून घेऊन नित्य पूजा अर्चा तीर्थ काढप नवे तीर्थ जात्रे दिसा रात्री भरपाचे असतात ते तीर्थ काढून घेऊन त्याची व्यवस्थित बरी षोडशोपचार पूजा करून घेऊन महाआरती महागाराणे झाले की लोकांक तीर्थ सगळ्यांच्या घराने वचून वाटप आम्हीच हां त्याचे भितरले तीर्थ असतात ते सगळ्या घरांनी तुम्ही सगळ्यांनी 250-300 घरांनी वाटपाची व्यवस्था आमच्याकडे आजपर्यंत असा आणि आम्ही ते लोक तीर्थ घेतल्याशिवाय चहा सुद्धा पिना पिनात हां अशी तुमी पद्धत आहे. खूप भट आसतले तर ते वाटत नाही आम्ही 2 जणच वतात म्हणजे दोन एकट्या जाण सगळे घर सोबत हा जेवट्यांसून एक जेवट्या आमचं ती सगळी सिस्टीम चाललेली हा, आहे हा. त्याप्रमाणे ते सगळे जातात 2-2.5 तास वतात त्याच्यात 5 ते म्हणजे लोक रेडीच असतात काढ दवर कर बिना करना, हा. अगदी 2-2.5 10 पर्यंत सगळे घरा फिनिश ओके आणि ताज्या मागीर नाही मागीर दनपरा नैवेद्य हय. आरती हय. मागीर देवतेची उत्सव मूर्ती आमच्या ग्रामस्थ जमताले पायण्याने ते देवळान हाडून दवरप मागीर तेची पूजा करप सारस्वत आसा तेणे तेची पूजा करपाचो मागीर शेंस वाटप जातलें आमी जेन्ना शेंस वाटप मागीर ती एका मोठ्या पाट्यामध्ये भरली जाता पाट्यामध्ये भरून घेऊन ते गांवकार आमच्या सकयल व्हरतले मोडाचेर दितले ती चिरा म्हणटात आमी ताका ती चिरा जी आसा ती चालत मागीर दनपारां सादारणशी मुड्डेर वतली आमी देवळान हांवें यंदा देवी कळस घेवपाचो म्हाजी वर्सल आसा सो हांव कळस घेतलो हांव सकयल धोंड ज्या ठिकाणी आसता नवे धोंड मानयतात नवे धोंड आंघोळ करतात त्या सगळ्या लोकांक हांवें तांदूळ म्हणजे शेंस लावपाची आमच्याकडे पद्दत आसा प्रत्येक धोंड तळयेर येवन शेंस लायल्याशिवाय फुडें वचत वचना आतां नव्या धोंडाक एक सेपरेट लायता आणि अशें आसा सेपरेट आसा ना पण आमी आसा 2-3 जाण बसले की धोंड खूब सेवा खूब जावंक अशें म्हणून ते बेगीन बेगीन करचें धोंडाची संख्या तर वाडत आसतली ती धोंडाची संख्या दर वर्सा आदाराच्या घरात आसाच हय सो हांगा एक तुमच्या अदमासान कितलेशे धोंड आसता आतां नाही आता त्यांच्याकडे नोंद झाला ती 30,000ची झाली 30,000 आणि म्हाका त्या शेकड्यांनी लोक आतापर्यंत येऊन गेले आमचो फॉर्मच घेवंक ना आणि कितें घेवंक ना अशें नैराश्य पत्करून गेले सो आमी तांकां सांगला नैराश्य बी पत्करपाची गरज म्हाका जशे स्त्रियेच्या गळ्यात जितके दागिने आवडतात तसे देवतेक धोंड जितके तितके तिका आवडतात अशें म्हणून 500 धोंडामध्ये देवी नाचे असे तिचे स्तोत्र सुद्धा आसा म्हणजे जितके जास्तीत जास्त धोंडामध्ये ती नाचात ते तिचे वैभव आसा रातभर दगदगणारो होमकुंडातलो उजो हळूहळू पालवता पण भक्तांच्या मनात श्रद्धेची ज्योत ती मात पालवना ती तशीच प्रज्वलित उरता शिरगावच्या पवित्र भूमीचेर देवी लयराईच्या चरणांत जे बी भक्त येता तांच्या मनाक खरीच एक दुसरीच शांतता मेळटा जात्रा जावन धोंड तशेंच भक्त घरा तर परततात पण ह्या अनुभवची उष्णता ही तांच्या बरोबर आयुष्यभर उरतात आणि तुमकां बीन जर हे अनुभव करपाक जाय मुजरात येया 21 एप्रिलाक शिरगांव आई लयराईच्या देवळान आणि अशाच कार्यावळी खातीर पळयत रावा RDX गोवा.